एक मत ल्हान दिसूं येता, पूण लोकशायेत ताची सत्ता अफाट असता। दर एक वेंचणूक एकाच मतान एका उमेदवाराची खुर्ची हालोव शकता आनी ताका खुर्चेर बसोवंक शकता। म्हणल्यार अशा परिस्थितीत एकाच मतदानान परिणाम बदलू लेगीत येता। लोकशायेत दर एक मत समान असता, देखून मतदान करून लोकशायेक घटमूट करपाक सगळ्यांनी वांटो घेवप गरजेचे आसा। मात तुमकां जाय त्या मनशाक मत मारपाक मेळना जाल्यार कशें कितें? अशीच गत सध्या पणजेच्या कांय वॉर्डांनी पळोवपाक मेळटा। एकाच वार्डांतली एकाच फॅमिलींतले लोक सध्या वेगवेगळ्या वॉर्डात पडिल्ल्यान घुसपागोंदळ निर्माण जाला। आमी अशा परिस्थितीत तेको दिवपाचो कोणाक? ते भायर मरण आयला तांची नांवां वेंचणूक वळेरेंत तशीच आशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायत हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो म्हण वेंचणूक आयोगाच्या दारार थळाव्यांनी उलो मारला। आमचे महालक्ष्मी देवळा कडेन घर आसा आनी आमी कितलींशीं वर्सां थंयच वोट करता। सगळी फॅमिली एकूच वोट करता। ह्या फावटी कितें जालें आमकां कळ्ळें कितें आमची वाड्यावयलीं नांवां अर्दी दुसऱ्या वार्डान गेल्या म्हणून आनी अर्दी वाड्यावयलीं नांवां आनी एक दुसऱ्या वार्डान। पळयतालो हांव ते रोल हाडलो ऑफिशियल वचून, तेजेर आमकां घातलां आमचें नांव म्हाज्या बायलेचें मेळ्ळें तें 22 आसा आनी हांव भावाचें सोदपाक गेलो तेजें ना जालें। भावाचें नांव घातलां 26 वार्डान म्हणटकूच तेंची तिनूच मेळ्ळे, एक मेळोंक परतून सोदल्यार तेजे चलयेचें नांव 22 घातलां, सेम आहा, हावज नंबर सेम, सगळें स्प्लीट केला। म्हणजे एक वोट तेंचे फॅमिलीचें ओन एकूच घर अशें आमचें तें आमची 3 नांवां तेवटेन आनी भावाची 3 नांवां तेवटेन। भावाची एक चली तेंची हेतून आसा फॅमिलीची आहा उदय केळुस्कर, ती तेवटेन गेला म्हणटकूच कितें जाता एक वोट चुकता न्हू। इलेक्शनाक समज तेवटेन भाव रावंक सोदलो जावं हेवटेन चली रावंक सोदली ताका सपोर्ट मेळना, एक जेन्युइन मिस्टेक आसा सारकी। आयज एक वोट म्हणल्यार कितलें इम्पोर्टंट आसा सगळ्यांक फाटल्या इलेक्शनाक एक वोटान जिखलेलो आसा, एक वोटान पडटा। एक वोटाचे आपल्या फॅमिलीचे वोट तर आपणाक मेळना, खंय तरी दुख्ख दिसतना म्हणून हांव हे रोल घेवन पयलो इलेक्शन कमिशनराच्या ऑफिसान गेलो, तांकां एक्सप्लेन केलें, तांकां सगळें मागीर हांव हांगा गेलो आमचो मामलेदारान गेलो, सर विटू आमचो गांव सर ताका मेळ्ळो, ताका एक्सप्लेन केलें आनी हो विशय म्हणल्यार सिरियस आहा मातसो। तुमचे म्हणल्यार वेसाऱ्या केला, हें केलां तें केलां, आयज काल इलेक्शन म्हणजे व्हेरी इम्पोर्टंट जाला, पयलींच्या भाशेन ना दीस। तेंच्यांनी सांगलें आतां हें हो ओल्ड रोल वापरला म्हणून पयलींचोच, आतांचो रोल म्हणल्यार वापरूंक ना। आतां कितें एसआयर केला पळय 4,500 मतां डिलीट जाल्ले म्हणपाले आनी नवीं मतां तितून एड जातले, कित्याक म्हाज्या चल्याचें 18 जाल्लो हांव तें दिल्लें, हांव समज तें वोट आनी खंयच्या वॉर्डान गेलां म्हणून, मागीर त्या सरान सांगलें कितें ती नवीं मतां हे वोटर लिस्टान एड जावंक ना म्हणून। तेणें सांगलें BLO आनी कोण कावन्सिलर तेणें बसोन तें बरें स्टडी करून सगळें हें फॉर्मेट करपाक जाय। BLOचें काम आसता कितें कॉन्फिडन्सान सगळ्यांक घरांच्यान घेवपाक, बाबा तुमची नांवां ही चॅक करून तें फॉरवर्ड करपाक जाय न्हू। आयज ही मिस्टेक कोण हें करतलो? समज एक वोटान थंय पडलो जाल्यार एक वोट तेजे हेवटेन आहा न्हू, फॅमिलीचीच आहा न्हू, दुख्ख दिसतलें न्हू। दुसरो विशय तो डेड वोटराचो जालो। डेड वोटर हांवें तुमकां सांगलें हांगा हो आमचो हो डेड ती नांवां तशींच आहा। तेजेर समज वोटींग जालें फाल्यां ते जिखता तेजेर ब्लेम करतले, वोट चोरी जाले, शाही चोरी जाले, आतां म्हणटा मुर्दा चोरी म्हणटले, कोण जिखताचेर आरोप करता न्हू, प्रोसेस तेंचेर आरोप करा इलेक्शन कमिशनर, तुमी शामील आहा म्हणून। डिमांड म्हणजे आतां सरान सांगलें हो रोल आतां चालू आसतलो, हेजेर कांय ना। हांवें तरी सजेशन दिलें डेड वोटर आसता पळय, जेन्ना म्युन्सिपालिटी आमी डेड सर्टिफिकेट घेवंक येता पळय, तेन्ना कितें तरी इलेक्शन कमिशनाक ते डेड जाला म्हणून एक नोटीस पावोवची थंयच्यान, अमको मनीस एक इलेक्शन एपीक कार्डाचो डेड जाला, फुडें तेजें नांव डिलीट जावचें। ते कितें म्हणटा तुमीच येवन डिलीट करप। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।